बाबा भयणीनो, हांवें हें करीत म्हूण तुका पातयेनी आसा. हांवें हें करीत म्हणून तुका पातयेनी आसा. तूं दुबावताय कित्याक? वाय डू यू डावट? हांवें कितें करीत जंय म्हणून तूं आशेताय? तूंय म्हजे तावन पयस वेताय? कोणाचीं सवालां? पाद्रपाची कोणाचीं सवालां? विविध संदर्भांनी जेजून लोकांक विचारलेलीं, ह्या शिसांक विचारलेलीं, तूंय म्हजे तावन पयस येताय? जेजू ही सवालां करता बाबा आनी भयणी. न्हय, ह्या सवालां तावन ताका कितेंय जाणवाय जाय म्हणून ताका गळीत आसा. कितें घडूंक आसलें ताका कळीत आसलें वय. तरी हो सवाल करता, तुका मन आसा गाय? तूं पातयेताय? तूंय म्हजे तावन पयस वेताय? न्हय, ताका कितें शिकोवंक जाय म्हणून. पूण बगार ह्या सवाला वरवीं आमकां कितेंय शिकोवन जाय त्या देखून, त्या लोकां तावन कितें मनीस समजून ताका जाय त्या देखून. आनी हेंच सवाल आमी आमच्या बावार्थांत कितें पातयेता? आमी नीज जावन जेजू म्हळ्यार कोण? आमी नीज जावन आमीच कोण? कोणाच्या वा खंयच्या बुन्यादीचेर आमचो बावार्थ आमी बांदून हाडला आनी हें आमचें जिवीत बांदून हाडलां तें समजून घेवंक ही मुळावीं सवालां म्हाका आनी तुका आदार दितात बाबा आनी भयणी. ते देखून जेजू हें सवाल करणं एक पागी कशें आसा न्हय. जाळ उडयता, गरी घालता आनी कितें मेळ्ळें तक्षणा लागीं 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 ताच्या ओडटा. जाळ ओडटा, ताच्या लागीं ये जाय, आपणाचें करूंक जाय म्हणून ओडटा आसतना थोडे फावटी जड जाल्यार कट जावन चलता. जेजू ही सवालां विचारन आमकां लागीं हाडूंक प्रयत्न करता. परत आनी परत हींच सवालां आमकां विचारता, हांव कोण तुका? पातयेताय गी हांवें हें करीत? इतले जण आमी सांगत जमल्या, जायतो सॅक्रिफीस करन, कितल्यो राटावळ्यो आमकां आसल्यो, कितलीं कामां आमकां आसलीं, जाल्यार त्या बाळका जेजूचेर बावार्थ दवरून ब्रेस्तारा दीस हांवें थंयसर वचचें, तातूंत म्हाका दादोसकाय आसा, सगळे हप्त्याक म्हाका समाधान आसा. आनी तो सॅक्रिफीस करन हांगा येतात. जेजू हें सवाल विचारता, पातयेताय गी तूं? हांवें तुका करीत म्हूण बावार्थ आसा गाय तुका? तर तुका हांव कोण? आनी अशें बाबा आनी भयणी ही सवालां विचारन ताचे लागीं ओडूंक एका वाटेन प्रयत्न करनासतना एक दीस ताचे मुखार आमी रूप सर्गी मुखार रावून त्या दारवट्या लागीं ह्याच सवालांक जापी दिवंक आसा. आनी ताची तयाराय आमकां हांगासर जावन आसा म्हूण हांव चिंतां. तर कितें तें सवाल? पयलें सवाल जावन आसा, जेजू शिसां कडेन विचारता, कितें तें? हेजें शुभ अर्थ म्हणत आमी आयकलें. पयलें कितें? कोण? लोक हांव कोण म्हूण सांगता. जेजू कळीत नासलें गी लोक कितें म्हणटा म्हणून. लोक हांव कोण म्हूण सांगता. जाप कितें आसली? पयलें, तूं स्नानीक जुवांव. दुसऱ्यान प्रवादी. तिसऱ्यान एकलो म्हणटा स्नानीक जुवांव, आनी एकलो म्हणटा एलिया, आनी एकलो म्हणटा जेरेमिया. ह्या प्रवादी पैकी एकलो चड फेमस जावन आसलो जेजू. त्या देखून जेजू आशेतलो की कोण कितें म्हणटा पळया म्हणून फिडबॅक कांगूंक. जेजू तांचे लागीं विचारता, लोक हांव कोण म्हूण सांगता. कित्याक हर एकलो जेजूक वळखतालो, ताचे विशयांत उलयतालो.
आणि तांची म्हणली एक अभिप्राय जेजू विशांत आसली आणि त्या देखून म्हणटा जुवांव बाप्तिस्त, एलिया, जेरेमिया, प्रवाद्या पैकी एकलो. या देवान सुद्दां व्हडल्या व्हडल्या मनशांची नांवां थंयसर होगळीक मान. जेजू एक बरो मनीस, कित्या अजपां केल्यांत, बरें जेवंक दिलां, जायत्या जणांक गूण केला, ताचे सांगातात लोक आसा. पूण पळया बाबा आनी भयणी, जेजू हें कांय आशेना. जावंक पुरो होगळीक, जावंक पुरो मान, जावंक पुरो पदवी, जावंक पुरो अधिकार, तें कांय नाका ताका ना. पूण मोगाच्या न्हू, जेजू आमकां सांगूंक आशेता, तुमकां तुमच्या आवय बापायन जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून शिकयलां. आमकां शिकयलां ना, शिकयलां ना जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून. कितें तें? जे विनाल्यार जेजू मारता, गोंगो व्हरता. जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून आमकां शिकयलां. पुरुस हांव आमच्या कुटुंबाच्या एकल्या मरणाक गेल्लो, आमच्या फिरगजेन. थंयसर हांवें पळयलें अकरेक मरणाची रीत जाता आसतना धाकटो भुरगो, ताचे सांगाता ताचो डॅडी आसा. आनी जायते पटी भुरग्यांक सयत आमी मरणाच्या पेटे लागीं हाडिना. एक बेन दिसता या कितेंय म्हणून हांव थंयसर उबें आसा आनी थंयसर मरणा लागीं येता आसतना हांव पळयतां तो बापय, ताचो डॅडी पयलें कितें करता, ताचो हात उखलता भुरग्याचो आनी त्या कोण सरला पळय त्या मनशाचेर रापड म्हणटा आनी अशें शिकयता. ताचे उपरांत हो करता. आनी पळोवन व्हरती कशी लागली भोगली. कित्याक म्हळ्यार जायते आवय बापाय हें कितें आसा तें आमी करना. वय मू एका वाटेन लज दिसता जावंक पुरो आनी एका वाटेन नाका, कांयच बाबाडटा आसतना कांयच मिनींग ना म्हूण चिंता हांव. पूण तें पळयतना म्हाका भोगलें असलो एक बापय आमच्या क्रिस्ती भुरग्यांक वाडावळ दिता जाल्यार खंडीत जावन आमची परजा, तरणाटी परजा क्रिस्तांव बाबाडतांत वाडटली. म्हाकाय एक दाखलो तो, तुमकांय एक आदर्श तो बापय. त्या देखून जेजूस हें सवाल करता, तुका हांव कोण. आमच्या आवय बापायन जेजू म्हळ्यार कोण म्हण आमकां शिकयलां, तें जेजूक नाका. आमच्या कुटुंबाच्यांनी, आमच्या मालगड्यांनी, आमच्या मायन आबान तेर्स करतना जावंक पुरो, उलयता आसतना जावंक पुरो, वाडावळ आमी घेता आसतना जावंक पुरो, हें सगळें सांगलां आमकां, तें नाका जेजूक. आमच्या दोतोनीन जावंक पुरो, आमच्या टिचरांनी, सिस्टरांनी, याजकांनी आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयलां जेजू म्हळ्यार कोण, तें जेजूक नाका. शर्मवंत जायते पोटी हर एक शर्मावंत आमकां जेजू म्हळ्यार कोण, क्रिस्ती धर्माची मौल्यां कितें, बावार्थ कितें हें शिकयलां, तेंय जेजूक नाका. या प्रसार माध्यमांत जें कितें सांगून आसा तेंय नाका. दुसऱ्या धर्माचें कितें जेजूक वालयतात तेंय नाका. सवाल एकच जेजूचें, कौन बनेगा करोडपती, 10 करोडाचें सवाल तें कितें. खंयचेंय नाका म्हाका. म्हाका एकच जाय, पेद्रू तूं कितें म्हणटाय म्हाका. शिसानो तुमी कितें म्हणटात म्हाका. आज आमचें नांव काडून जेजू विचारता, तुका हांव कोण. म्हजो पूत, म्हजो धूव जावन एक पवित्र स्नान घेतली एक परजा जावन त्या पवित्र स्नाना वेळा हर एक साक्रामेंतार म्हजे विशान शिकोवणी घेवन त्या दिसाचो पवित्राचो उगडास करन आज जाप सोदून काडा म्हणटा जेजू, तुका हांव कोण. इतलेंच सवाल जेजूचे. पेद्रू म्हणटा त्या देखून तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत मेस्सिया या मागलोलो. तर म्हाका आनी तुका हेंच सवाल, म्हाका जेजू कोण. कित्या खातीर ह्या बाळक जेजूच्या पूर्ण शेतांत येद्या व्हड संख्यान सांजेर कर्फ्यू आसात म्हणून आज 10 वरांर आमी 10:30 वरांच्या मिसाक आयली हांव. कित्या खातीर म्हाका आनी तुका जेजू कोण. कारण कितें, आमी हांगासर हें 1 वर बावार्थान करसूंक इतल्यान तिसारूंक जाय आमी, जेजू म्हाका तूं कोण. खंयसर पेद्रू ही जाप दिता मोगाचो न्हू, खंयच्या जाग्याचेर. सेजारिया फिलिप्पी म्हणल्या त्या गांवांत उगडास दवरा. त्या देखून थंयसर हेरोद राई थंयसर आसलो एक क्रूरी राय तो जावन आसलो. जेजू जल्मल्ल्या काळार आमकां कळीत आसा 2 वर्सां सकयल्या सकडच्या भुरग्यांक ताणें नाश करूंक सांगिल्लें आनी सगळ्यांकी
नास केल्लें. ताकाय पूत आसले आनी त्या पुतांक तो आपली राजवडकी वांटून दिता. आनी तांचे पैकी एकलो जावन आसलो हेरड फिलीप, या हेरड द टेट्राक म्हणटा. आनी ह्या जाग्याक ताणें नांव दिल्लें बाबा भयणी सेझरिया. हेरड सीझर फिलिपी, सेझरिया आनी फिलिपी तें दोनी नांव सांगता घाल सेझरिया फिलिपी म्हूण ताचें नांव. कित्याक त्या काळार राय आशिताले की लोकांनी देवाचे न्हय रायांचे आराधन करीचे, रायांचे नांव उसारीचे, तोच देव म्हण तांकां लेखून तांकां मान दिचे म्हणून. आनी असल्या जाग्यार ह्या सेझरिया फिलिपी म्हणल्या जाग्यार पेद्रू म्हणटा धैर्यान तूं देव न्हय तो राय, तूं म्हजो देव. जर तर रायाक सारकी जाप दिवनातली बाबा आनी भयणी कोणी लोकांनी तांकां कठीण शिक्षा आसली. एक दाखलो जावन आसा पॉलिकार्प ऑफ स्मिर्नॉफ म्हणलो. हाका एक गांवचो लोक ओडून हाडून येता, राया सरशीन आपोवन व्हरता आनी ताका अधिकारी म्हणटात रायाक देव म्हूण, तुज्या देवाक न्हय रायाक देव म्हूण. आनी तेन्ना तो जाप दिता, पळया बाबा आनी भयणी 86 वर्सां हांवें जेजूची सेवा केल्या आनी ताणें म्हाका केदींच वायट करूंक ना. कितलीं वर्सां? 86 वर्सां त्या जेजूक हांवें राय म्हूण मांडला आनी त्या जेजूची हांवें सेवा केल्या आनी त्या जेजून म्हाका केदींच वायट करूंक ना. तर 86 वर्सां उपरांत ह्या म्हाताऱ्या प्रायेर आतां कशें म्हाका राखलेल्या रायाची निंदा करूं आनी एकल्याक राय म्हणू या देव म्हणू? शिक्षा मेळटा ताका, बांदून हुलपायतात आनी बालयेंनी तोपतात. दुसऱ्यान बाबा आनी भयणी तो गांव सेझरिया फिलिपी म्हणलो गांव एका सैतानाक पुजा करचो तसलो जावन आसलो. पॅन म्हणल्या देवाक, तेंपलांनी न्हय पूण फातराच्या माटयांनी वस्ती करनासल्या ह्या पॅन म्हणल्या देवाक थंयसर पुजा जावन आसली. आनी पातयांनी अशें आसलें की फातरांतल्यान उदक वाळटलें तें येमकोंडाच्या दारवाटांतल्यान भितर रिगता, अशी तांची पातयेनी. आनी असल्या सन्निवेशांत एका वाटेन रायाक देव म्हणूंक जाय, ताची पुजा करूंक जाय, आनी एका वाटेन असल्या देवाक तांणी पुजा करूंक जाय, पॅन म्हणल्या देवाक. त्या जाग्यार जेजू शिसा लागीं विचारता तूं म्हाका कोण म्हणटाय? हू डू यू से आय एम? वेर इज युअर लॉयल्टी? तुज्या रायाच्या की, ह्या तुज्या राजाच्या की, ह्या तुज्या गांवाच्या देवाच्या की, तुज्या कुटुंबाच्या की, जिवाच्या की, वर्त्यान हांव कोण तुका? तर नियाळ करूंक इतलेंच बाबा आनी भयणी, सगळें बरें आसतना एक याजक जावंक पुरो म्हाका आनी तुमकांय जेजू खंडी जावन देवाचो पूत. पळय मो, सगळें बरें आसतना बरें सांगले भाशेन चलता, काम बरें आसा, भुरगीं बरीं आसात, बायल घोव सगळें बरें आसा, कांय प्रॉब्लेम ना, कीज नात, कांय ना. आज उबारून सांगता आमी जेजू देवाचो पूत. कश्ट आयले, अडचणी आयल्यो, अनवार आयलीं, तेंतेसांव आयलीं, कोण एकलो कितेंय सांगून आयलो तो बरो, आनी कोणी म्हणटा ताचे लागीं वच. ह्या लक्षिल्ली आमची मरण पावता आसतना, अवचित अवघडाक समटत आसतना, चिंतिनांतल्या आमच्या जिवितान घडतना, काम सयत आमचें चलतना बाबा आनी भयणी तेंत सवाल विचारूंक जाय, जेजू म्हाका कोण? कित्या पेद्रू भाशेन जेजूक नेगारलेले, तो जेजूस न्हय म्हूण सांगिल्ले जायते दाखले आसात. सवाल बरें आसतना जेजू देवाचो पूत, कांय इल्लें वायट घडटा आसतना जेजू म्हाका कोण? आमेन.